एसजीपीडी मार्केटातल्या ओशिया कॉम्प्लेक्सान कोयराचो आणि घाणयेरे उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा। ह्या कॉम्प्लेक्सान 4 सरकारी कार्यालयां आणि खासगी कार्यालयां आसात। ह्या कार्यालयांनी खूबशे लोक यो वच करप्यांक जाल्यार काम करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा। थळावा आमदार तशेंच नगराध्यक्षान पुराय दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें। देखून बेगोबेग कोयर आणि घाणयेरे उदकाचो प्रश्न सुटाव करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। बिल्डिंग बांधल्या सांगपाक म्हाका लज दिसता बिल्डिंग कशी बांधली काय म्हणटा। बिल्डिंग पयली म्हणजे इतले फ्लोर आहात त्या कोतान पार्किंगच ना, ताका पार्किंग ना। बिल्डिंग रेग्युलेशन एक्ट कितें सांगता, एका फ्लॅटाक 2 गाडी पार्किंग आसपा जाय म्हणून। हागे पार्किंगच ना, लोक मेळट थंय मार्गार हांगा थंय गाडी दवरतात। दुसरी कितें आहा, एसपीडे ग्राउंड आहा, एसपीडे ग्राउंड आहा थंय पार्किंग ह्या बिल्डिंगेक कोण आसत आनी गाडी थंय दवरपाची न्ही। ह्या बिल्डिंगेच्या ओनरान तो जागो करपा जाय पार्किंगाक, तो करनासतना दिला। सेकंड थिंग, हांगा अशी शॉपां जाल्ली आहा की वारें बिरें कांयच खेळना। हेल्थान ताका एनओसी कशी दिली काय म्हाका अजाप दिसता। तिसरी गोष्ट, हांगा सामकी कंप्लीट डर्टी, सुणी भोंवतात, माजर भोंवतात, भिकार येवन हांगा रातची न्हिदतात। ते थंयच आपणागेले नेचर्स कॉल बी सगळे आन्सर करतात आनी सगळी घाण करून उडयतात। तिसरी गोष्ट, सोऱ्याची बाटल्यो, लोक हांगा रातची येता आनी सोरो पिता सुसेगाद आनी बाटल्यो थंयच उडोवन वतात। चवथी गोष्ट आहा ती सेवेजी पळय चेंबर आहा ती भरून सेवेजीची भायर व्हांवता आनी अजापाची गोश्ट कोण ते सेवेजी चेंबराची भायर सेवेज व्हांवता ताका देखूनच ई टेबल्स तांणी परमिशन दिल्ली आहा। लोक थंयच जेवतात, थंयच खातात आनी सेवेजी व्हांवती ते लोकांनी दोळ्यांनी पळयतात। ही परिस्थिती एसपीडीए मार्केटात जाल्ली आहा। एसजीपीडीए मार्केट जे आसा, जे हांगा पयलीं सगळी गव्हर्मेंट ऑफिसां हांगाच आशिल्लीं, अजुनूय आसात। दुसरें म्हणजे वन ऑफ द बिगस्ट कॉर्पोरेट हाऊसेस ऑफ फायनान्स और इन्शुरन्स जर तेय बी थंय आसात, म्हणजे कॉर्पोरेट एम्प्लॉईज ते काम करतात। आनी बाकीचे सगळे आमचे बाजारकार सगळे जे धंदो चलयतात आपले, तेजी सगळ्यान वर्स्ट कंडिशन म्हाका दिसता इज बिकॉज ऑफ द सीवेज वीच इज फ्लोईंग ऑल ओवर। म्हणजे सगळे कडेन ते सीवेज व्हांवता, वास, आनी तशीच ते गार्बेज इश्यूज, तशेंच थंय अल्कोहोलिजम वाडलेलें आसा। तातूंत भितर म्हाका दिसता एक म्हणजे मडगांवां नाल्यार एक दर्याक फातोर्डा बसून धरले जाल्यार तो अशें आसपाक जायना। वेर एवर दे आर कॉर्पोरेट हाऊसेस, थंय मेन म्हणजे स्वच्छता आसपाक जाय आनी गव्हर्मेंट मशिनरी जेन्ना थंय काम करता आनी थंयच समज अशें जावपाक लागता सो म्हाका दिसता हें दुर्दैव। सोसायटी बी थंय ना आनी म्हाका दिसता काही ट्रेडर आसा, बिझनेसमॅनूय बी ते करपाक तयार ना अशें म्हाका आयकूंक येता। सो म्हाका दिसता हें इश्यूचें सोल्युशन हे सरकारान काडपाक जाय, म्युनिसिपालिटीनूय बी तातूंत लक्ष घालपाक जाय। बिकॉज इट कॅनॉट बी अ गार्बेज डंपिंग एरिया, इट कॅनॉट बी अ सीवेज प्रोन एरिया। थंय अशे थोडे बाबडे लोक आपले पोटा पाण्या खातीर ते स्टॉलूय बी चलयतात बाबड्याक, पूण थंयच लोक खातात, थंयच सीवेज, थंयच सगळे हे दुर्गंधी। लास्ट टायम आमी बसून इश्यू काडलेले, थंय अक्षरशः किडे पडल्यात आनी थंयच्यान बाबडे लोक नुस्तें व्हरतात, भाजी व्हरतात। सो अशे अवस्थेन आसतना सरकारूय बी जर कुड्डे नजरेंतल्यान अल्टिमेटली हें पळयता जाल्यार कुड्डे जाल्यात जर, सो म्हाका दिसता तेणी लक्ष घालपाक जाय।